मरे रापणी मेलो नुस्तें येयल्लें हडपांतलें सगलें तें आनी तें उदक सोडून आहलोलें त्या उदकाचें सगलें नुस्तें मेलें तें आनी ते सायडी थिंग शोल आहलें कालीक उदक सोडलें सांग उंच हेंच ते भाशेन बोमाड येताय तेश कोन्न सांग घस घस उदक सोडलें तेणें आयजूच सोडना तेणी तें कळ्ळें जावं आयज सद्या डिमांड सद्या नुस्तें ना देखून आतां सगळ्यांक आमचे इतले मनाय हाय बेकार हाय जेवणाक आमी थोडे गेले नुस्त्याकूच मेळना दर्यांत चल कॅमिकल चड नुस्तें पिड्यार जालां तें आतां गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें आं कित्याक तुमी चोवन आमचो जाल्यार आमी कितें खावपाचें सदां आमी अशें उपाशीच उरतले हे सगळे जुवार हे कॅमिकल सोडले म्हणटकच तें हरपां नुस्तें आहा तें मोत्ता आनी सगळी घाण पडटा हिंगा आयकलां आनी हे सगळे जुवार उदक जावन तें हितून पडये उदक वता तें हितून येता तें नुस्त्याक मोत्ता आनी सगळी घाण पडटा आतां हेजे जुवार कितें म्हणून हें कराय न्हू. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सरकारान दखल घेवन जुवारी एग्रोकॅमिकल इंडस्ट्रीचेर एक्शन घेवची तांकां शो कॉज नोटीस काडची म्हूण नुस्तेकार मागतात नाजाल्यार ते खंय फॅक्टरी भायर धरण्याक बसतले. पयले सरकारान आनी गोवा पोल्युशन बोर्ड ताबडतोब येवन इन्स्पेक्शन करचें कित्याक ही जुवारी कॅमिकल इंडस्ट्री जी आसा ही पयलींच्यान कॅमिकल सोडटा आनी हेकाच लागून हे आतां पयले पाटी नुस्तें मरोनात हे मरत आसता आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मेंबर येवन पळोवन कांयच करना मागीर फुडाराक. आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक ताबडतोब डिमांड करता की इमिजिएटली शो कॉज नोटीस धाडचें आनी जुवारीक सांगचें हे कॅमिकल बंद करपाक नाल्यार आमचो गांवचो लोक येतलो आनी जुवारीचे गेटी फुडल्यान आमी धरना करतले. नुस्तेकारांचो आरोप जाता म्हूण प्रुडंटान जुवारी एग्रोच्या ऑफिसरांक गाठपाचो यत्न केलो मात कंपनीची जाप सोड गेटी वेल्या सेक्युरिटीन मिडियाक गेटी भितर सुद्दां वचूंक दिलें ना. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब.